व्हडलो हुंवार येयलो सामको 30 वर्सां पयलीं येयल्लो आसलो 30 वर्सां आतां येयला हुंवार आनी सगळें पळय सगळें गेलें पळय आतां घर 3 वरां रातची 3 खंयची एरिया नेमकी एरिया खंयची नेत्रावळी बोमडो नेत्रावळी हुंवार येवन कितें लुकसाण कितें जालें तुमकां हुंवार पळय येयलो पळय न्हू तो येयल्ल्यान हेजी मेन म्हणल्यार उशेल गेलें उशेला बरोबर हें घर गेलें आख्यान घर गेलें पंपा हावजाचें पॅनल बोर्ड गेलो आनी तेगे पायप आहली वायपां सामान भरपूर आहलें पिलर गेले पायपलायन गेली स्प्रिंकलर पायपलायन पंप हावज पंपाची घरां मागीर उशेलांक सगळीं लाकडां भरलीं उशेल डिस्ट्रॉय जालें पेड्या जालें पोपायो कोते पोपायो कवते सगळें नाच जाले त्या हुंवाराचेर आनी हुंवार जो इतलो मोठो येयलो की खूब वर्सांचे पयलीं येयलो तसो येयलो हय अशें कितले वर्सां पयलीं येयलो अशें एक 30 वर्सां पयलीं येयलो आसतलो आमकांय बी सारकी याद ना पूण 30 वर्सां पयलीं येयलो आसतलो जवळ जवळ कितले शेतकार इफेक्टेड हांगा जाले जवळ जवळ हांगा आसाय ते 10 शेतकारी 10-11 जाण शेतकारी माडी गेल्यो कवती गेले झाडां येवन तेतून उशेलान भरलीं पालो पोतयो जें कितें स्क्रॅप आसा तितलें येवन उशेलान भरलें सगळें लुकसाण जालें लुकसाण सादारण जवळ जवळ एक एकट्याक जवळ जवळ 25-30 हजार 40 हजार इतलें लुकसाण जालें एक मनशाक बाकी आमगे मोटरान उदक भरलें जे मोटर हावज गेल ना पळय तेंचे मोटरान उदक भरलें मोटर पेडेड जाल्या म्हजी आतां मोटर हावजांक 2 मोटर आसा दोनीक उदक भरलें उदक भरला 1.5 मिटरा वयर उदक भरलें म्हळ्यार सगळें आसलें तितलें हें जावन गेलें तेजे फुडें उदरगत कशी करपाची आमी उदरगत करतले जाल्यार कितें तर बेनिफीट दिवची पडना सरकारान बरें अशी जावपा जाय प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें घेवपाक शकता गाळूच पळोवपा जाय तेमी गाळूच पळोवपा जाय गाळूच पळोवपा जाय दडबांदून दिवपाक आनी रिटेनिंग वॉल बांदपा जाय जाल्यार कमी प्रमाण म्हळ्यार 30-40% हुंवार कमी लागता आमकां नाजाल्यार वर्सान वर्स अशें जालें आनी 1-2 वर्स पळयतले आमी सोडटलो धंदो 50-60 केळी गेल्यो आनी एक टाकी गेली सिंटॅक्स टाकी व्हांवन गेली उदकाची व्हडली आनी पंप बुडले 2 कितलीशे सादारण प्रोडक्शन जाता तुमच्या हांगा जवळ जवळ 160 टन सुमार उशेल वयता आमचें एक जाणांचें 160-700 टन सुमार वयता नेत्रावळी बोमडे शेतवडी पूण जेन्ना आमी उशेल रोयताय तेन्ना सान आयज म्हणल्यार एग्रीकल्चराचो धरून संजीवनीचो एक मनीस आमचे फुडें येना कितें बाबा उशेल कितें जाला हें पळोवपा खातीर जावं कितें करता हें पळोवपा खातीर केन्ना येना वाडोवपा दृश्टीन कांयच ना नाल्यार कोणालें उशेल कमी जालें तें कित्याक लागून जालें हेजो कांय येना आमकां टोटली ऊस करताय प्रत्येक मनीस आपल्या आपल्याचे 10 जाण आसाय प्रत्येक मनीस आपल्या आपल्याचे मेहनत करता आनी संजीवनी कारखान्याक आमी वो ऊस पळय घालताय तो आमी उदार घालताय आमकां कॅश पेमेंटाक घालनाय आमकां जाय त्या टायमाचे पयशे मेळना ते जाले पूण हिंगा येवन तरी पळोवपा जाय आसलें न्हू एकटोय एग्रीकल्चर ना आज गव्हर्मेंटा फेसिलिटी पळोवंक गेले जाल्यार 75 आमकां सबसिडी आसा म्हणटा 90% सबसिडी आहा म्हणटा पूण आमी इतलो ऊस करता आनी वो रोड केल्ल्यान आमकां खूब फायदो जालो कित्याक ह्या उसा लागून पूण संजीवनी कारखान्यान आमचे कडेन हिंगा संपर्क दवरपा जालो 700 टन जेन्ना ह्या फिल्डांतल्यान ऊस वयता तेन्ना आमी हायेस्ट आसा न्हू आनी फिल्डमॅन आमचो पळय संजीवनी कारखान्यांत तो प्रत्येक टायमाचेर तो येता विजीट दिता